Deva Moga Gayat A9, page 4. Talubaniya Bapak Putak at Miyang Gayon Koruniya Deva Mogakaya Deva Utor Haiku Shivit Bapak Bitu Sogli Yekta Sayat Deva Mogakaya. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीन आनी भावनो, आयज आमी ह्या मिसान वांटो घेतना आमची खाजगी मागणी मनांत दवरया आनी ह्या मिसाचें जे खेरीत इंतेसां आसा तें मनांत दवरून देवा कडेन आतां आमी भोगसणी मागया. हे मीस पिटयला दिनवासनेचे शार्लट अल्फॉन्सो आनी तिमोथीन आपली बायल रातींच पिड्यार जाली तर ताणें आमकां विनंती केल्या तिचे पासत माग म्हणून. ह्या वेळार आमी न्हय पूण देवाचो मोग आमी तो रोणभोग ना जाल्यार हें भोगसणें आमी मागया. आमी खूब पाटी देवाचो मोग करता पूण देवाचो मोग आमी उणभोग ना. वो तर आमी मोणभोग ना जाल्यार हें आमचें उणीव देवा कडेन मागया आनी आमकां भोगसणें दी म्हणून ताचे कडेन आतां आमी विनंती करया. हांव पातकी सोरपुदिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच वार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोरपुदिता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Amen. मागुया. ओनोद देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो एकलोच पूत आमच्या स्वयंबान दिश्टी पडलो, आमचे सारको जाल्लो, आमी ताका वळखिलो, तशें आमी ताचे उदेशी काळजांनी मनांत बदलोन ताचे सारकी जावंक पावो म्हूण मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता, राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. Amen. बागयोन जुवांचे पयले चिटवेलें वाचप. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवा कडचोच आनी जो कोण मोग करता तो देवाताय सोलमला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केलो. तो आमची पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी.
तुजे मुखार सर्वेस्परा सोडपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. सगलीं आमी म्हणुया. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोडपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीट करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेची मुनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीट करून दितलो. आमचो जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सोडपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. पर्वतांचेर लोकांक शांती उपसूं. दोंगराचेर तांकां न्यायनीत मेळूं. नितीन तो दुर्बळांक राखूं आनी गरिबांच्या भुरग्यांक निवारूं. जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सोडपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. ताच्या काळार वस्तोलीं प्रामाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आससोर शेकांचेक तीं तोखतलीं. एका दर्यांतान दुसऱ्या दर्या पर्यंत, न्हंयचे देगेंतान पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत चलतलीं ताची राजवट. आमचो जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सोडपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Sorvesporak sui sui, Sorvesporak sui sui, Sorvesporak, Sorvesporak, Sorvesporak sui sui. गरिबांक बरी कबत दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. Sorvesporak sui sui, Sorvesporak sui sui, Sorvesporak, Sorvesporak, Sorvesporak sui sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू ओड्यांतलो भायर सोदतना पुष्कळ लोकांचो जमो देखलो आनी गवळी नासलेल्या शेड्यां परी आसलीं देखून तो तांकां चुचुरलो आनी तांकां सोबार वस्तू शिकोवंक लागलो. चड वेळ जालो म्हूण पळोवन ताच्या शिश्यांनी लागीं येवन म्हणलें, ही स्वात एकसुरी आनी जबूर उशीर जालो. लागशिल्ल्या नोगरांनी आनी ग्रामीणांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवचे खातीर तांकां धाडून दी. आनी जेजून परती पाळून तांकां सांगलें, तुमीच तांकां जेवंक दियात. आनी ताणें म्हणलें, तर वचून 600 रुपयाचे उंडे घेवन आमी तांकां खावंक दिवचें, होय? आनी ताणें ताका विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? वचून पळयात. आनी चवकशी करून ताणें सांगलें, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. सगल्यांक चोंब्या चोंब्यांनी हिरव्या तोंडार जेवणाक बसूंक लायल्या उपरांत जेजून तांकां फर्मायलें. आनी 100 आनी 50 जोम्यांनी तीं कुशीन कुशीन बसलीं. तेन्ना 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातांत घेवन स्वर्गाक दोळे लावन ताणें आशिर्वाद घालो आनी उंडे मोडले आनी तांकां वांटूंक आपल्या शिश्यांक कडेन ते दिले. तशेंच 2 मासल्यो सगल्यांक वांटल्यो. आनी सगल्यांनी जेवून दादोशी जालीं. उरलोले कुडके तशेंच उरलोल्यो मासल्यो एकठांय करून ताणीन 12 करोंड भरले. जेवलेल्यांतलेच दादलेच 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. का क्रिस्ता.
आमी दर्याशी समुद्राशी तर आसत आमी तोडेर आसा आनी समुद्राक पळयता. आमी तर समुद्राक एक हांडी व्हेली आनी समुद्राचें उदक तर घेतलें आमकां तितलेंच मेळटा, वय की ना? आमी तर समुद्रांतूच आसल्या जाल्यार तें सगळें समुद्रांतलें उदक आमच्यान तोडीर आसलेल्याक दिवंक जाता की ना? पूण आयज पळयात, जेजू ओड्यांतलो भायर सरता, तो ते भाशेन आनीक उदक तांकां दिवंक शकता, आनीक वस्तू तांकां शिकयता. खंयचोतान समुद्रांतल्यान तो भायर सरता, म्हणजे समुद्र इतलो उफाट आसता. तेच भाशेन आमी जेन्ना आमी देवा कडेन मागता तेन्ना आमचे आणयो ल्हान तितलेंच आमी मागता देवा कडेन. पूण देवाक आमकां भरपूर दिवंक जाय. देव आमकां भरपूर दिता, पूण तें आमी घेवंक शकना. ताका लागून आमी तर ताचेच बरोबर रावत जाल्यार सगळें ताचें आमकां मेळटलें आनी जाय जाय पळय तेन्ना. आयज हें आमकां दाखयलेलें आसा हांगसर. आमी जो देवाचो मोग केला तो न्हय, आमी मर्यादीत तितलेंच आमी करता. देवाचो मोग इतलो उफाट आसा, इतलो सुबेज आसा की तो आमच्यान अणभवंक जायना, कित्याक आमी तितलेंच घेता. तो आमचो इतलो मोग करता. हाका लागून आमचो मनोभव आमी बदलूंक जाय. दृश्टीकोण कशे भाशेन पळयता आमी. जो हांव जाणा तुमी निमाण्या जेवणार ताणें कितें केलें, आपली तकली जेजूच्या ओड्ड्यार लायली आनी जशे भाशेन जेजू पळयता ते भाशेन तो पळोवंक लागलो. हे भाशेन आमी करूंक जाय. जेजूक एकवटोन जेजू जशे भाशेन आमचे सगळें पळयता ते भाशेन आमी पळोवंक जाय. आनी कितें आमकां सांगलेलें आसा आयज, ताणें जसो मोग केला, कोणेन केला? जेजून केला. पूण कोणाचो तो मोग? बापायचो मोग ताणें आमकां दाखयला. कसो दाखयला? आमची पातकां, आमचें उणेपण ताणें आपणाचेर घेतलां आनी तातूंतली आमकां सुटका दिल्या. आमी ताचे सारके वावती जोर जावच्याक ताका एकवटोनूच हें ताणें आयज आमकां शिकयलां. पळयात, आमी सगळीं जाणां एकामेकाचो मोग करता तेन्ना ती देवा सारकी आसूंक जाय म्हणून आमी तांचे कडेन हिशोब घेता. कित्याक म्हणून तुवें अशें करूंक जाय? देवा सारकें तुवें म्हजो मोग करूंक जाय हें आमकां समजोंक ना. पूण बारकायेन तर आमी दोळे मारीत जाल्यार हे भाशेन देवाचो मोग आमी एकामेका कडेन मागता. आमी मोग करता खरी, पूण तो मर्यादीत मोग. आनी त्याच म्हणल्यार हितून तागडीन आमी एकामेकाक जोखता, तितलेंच. हाचेकीन सुबेज मोग आमकां जाय आनी तो फकत देवाक एकवटोन आमकां मेळोंक जाता म्हणून आयच्या वाचपान आमकां सांगलां. तो ते भाशेन आमी मोग करच्याक. तो पळयात कशे भाशेन कितें आहा आमचे कडेन तें दी म्हणटा आनी ताचेर तो आशिर्वाद घालता आनी तो परतून आमकां दिता. आमी तें सगळ्या जाणांक दिवच्याक. हे भाशेन आमचो मोग जावच्याक आमी सदांच ताका हाजीर रावया. 5 मिनट न्हिदच्या आदीं, 5 मिनट उठ्ठाणा सगळीं जाणां आमचे हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी थोडो गोत आमी प्रॅक्टीस करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना सुस्कार थोड्याच जाग्याचेर न्हय, आमच्या आख्खी कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन येता. सगळें आमचे भितर भरलेलें आसा तें जेजूक एकवटोन भायर सोडया. ते परी सगळें भायर सरतलें आनी तो आमकां नितळ निर्मळ करतलो. कित्याक ह्याच कारणाक लागून तो आयिल्लो आसा. आमची पातकां काडून आमकां आपलें जिवीत फाव करच्याक. सगळो गोत तो आमकां फाव करता, पूण फकत आमी ताका हाजीर जावया. ह्या संबंदांत आमी ताच्या जिवया आनी आमी जिवंक लागली म्हणटो ते परी आमकां सगळ्या देणेनी तो भरून
आमचे उद्देशी दुसऱ्यांक तो बरेपण वांटूंक लागतलो आनी हें आमी सदांच करूंक जाय. कितले आमकां ती दितात तोय न्हय, कितले म्हजे सून जेजूचें उतरां कोन्यो व्हांवतात ताचेर आमी लक्ष लावया. जेजू ही कुरपा तुवें आमकां सगळ्या जाणांक दिलेली आसाय, पूण हे कुरपेन जिवच्याक तूं आमकां मदत कर. आमी आमचेच पासत न्हय पूण सगळ्यां पासत मागता, जीं कोण आयज मेलेलीं आसात काल, जीं कोण आतां पर्यंत मरणाचे तोणीर आसात तांकां, जीं कोण देवाक दिनवासतात, तुका दिनवासतात कित्याक तुवें तांकां कितलें बरेपण दाखयलां भगवन फ्रांसिसाच्या विनोतीन, जीं कोण मागण्याची विनंती करतात, जीं कोण आपलो बर्थडे सेलिब्रेट करतात, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करतात, ह्या सगळ्या पासत आमी मागता. तांकां तूं भरपूर देण्यांनी भर, तांचें जिवीत सुफळ कर आनी तांकां वायट विघ्नांतली निवार. आनी ह्या वेळार हें कोरोना व्हायरस आजून बंद जायना, तें वाडत वता, पूण तितलोय देवूय आमचे पासत वावुरता. तर आमी देवा कडेन विनंती करया. सोरपोतेदार आनी काकलुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतना ती कोणवळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोडशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. C26, page 39, Nirmol Be Tundia Soryachi, C26. Nirmol Betunia Soryachi, Somia Shizunti Kololi, Tachi Konaple Masroko, Tane Posungam Jawotmia, Ikwot Korun Shizumoli, Amcha Kazachi Medkota, Baba Manun Kayekane, Dusha Mayang Sumorita. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोतेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुजी पोरजा घडयता ती देणी दोयेन मानून घे. तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी भावार्थान आनी भोक्तीन सोत मानता. तुवें घडलोल्या ह्या संस्कारा उद्देशी तें आमकां भरपूर मेळो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोतेदार आनी शासनाच्या देवा, सोरकालीन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजें सोडवणेचें शासनीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनोदपूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण पडजोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गेंच्या सोड दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दलपराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर.
तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन गोश्ट मरण संसूंकच्या आदी जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तीच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो बापा ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सौम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवणपणाचो बरवासोदूर मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचे पोती बागेवन झुजे बागेवन दोर्म दूत आनी सर्व घालीन तुका मानवलें ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन भयणीनान भावनो जेजूच्या एकवटान हें मागणें आमी न्हय तो आमचे सवे म्हणटा ताका एकवटोन सगळीं आमची इंतेसां मागणी आसा तितली काळजान दवरया आनी ताका एकवटोन ताचे पवित्र आत्म्यान म्हणया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारात जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरम दुतांक म्हणलें आनी आतां हांगसर आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावळताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन जेजूची शांती सुद्दां घाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजूच्या एकवटान एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना
पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटां. तुजे सुटसिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. Amen. D47, Zoe Preeti Mogwasta, page 75. एकटाय केल्यार एक चितान आमकां जेजूच्या मोगान. जेजू आमचे दादोसपण आनंद आनी व्हडलेपण. एकटाय केल्यार एक चितान आमकां जेजूच्या मोगान. जेजू आमचे दादोसपण आनंद आनी व्हडलेपण. सोय प्रीती मोग वस्ता दोन देवाचीर आसा. सोय प्रीती मोग, सोय प्रीती मोग दोन देवाचीर आसा. सोय प्रीती मोग वस्ता दोन देवाचीर आसा. सोय प्रीती मोग, सोय प्रीती मोग दोन देवाचीर आसा. जेजू, मोगाचो सागोर आमच्या काळजांत किरकोळ मनशांच्या काळजांनी आतां जियेता. तो ताका एकवटया आमचें सगळें आसा तितलें ताची सवें विरून वचोनी आनी ताचो मोग आमी उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान दुसऱ्यांक अणभवंक ताका सहकार करुया. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. Amen. मागुया. देवा आमचे बापा, ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटताय. तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हेंच देणें आमकां आयती कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Amen. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं तुमचे सवें आनी आसूं. सुरपुदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. घेवन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो
आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें बगेवन फ्रांसिसा वेळेकर मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. Amen. W18 Novodi Sudetana, page 274. Novodi Sudetana, udelo hamchetonia, oprimitus o moi